पयलें वाचप जोशुवाच्या पुस्तकांतलें वाचप. जोशुवान शेकेमांत इस्रायेलाच्या सर्व कुळयांक जमो केल्यो. उपरांत ताणें इस्रायेलाच्या मालगड्यांक, फुडाऱ्यांक, न्यायकर्त्यांक आनी अधिकाऱ्यांक आपयले, आनी ते सगळे देवा मुखार हाजीर जाले. तेन्ना जोशुवान सगळ्या लोकांक म्हळें, सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव अशें सांगता, पुरातन काळार तुमचे पुर्वज न्हंयच्या पलतडी वस्ती करून आसले, आनी ते परक्या देवाची सेवा करताले. ह्या पुर्वजां पैकी अब्राहमाचो आनी नाहोराचो बापूय तेरा एकलो. पूण तुमी सर्वेस्पराची सेवा करिनात जाल्यार कोणाची सेवा करूंक तुमी कुशी व्हरतात म्हूण आज निर्धार करा. तुमच्या पुर्वजांनी न्हंयचे पलतडी सेवा केल्ल्या देवाची वा तुमी आतां वस्ती करतात त्या देशाच्या आमोरितांच्या देवाची म्हजे आनी म्हज्या घराण्या विशें सांगचें तर आमी सर्वेस्पराची सेवा करतल्या. लोकांन जाप दिली, सर्वेस्पराक सांडून आनी हेर देवाची सेवा करूंक आमकां बिलकूल मोन ना, कित्याक सर्वेस्परा आमच्या देवानच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्ताच्या गुलामपणाच्या घरांतले भायर हाडलीं, आनी ताणेंच आमच्या दोळ्यां मुखार व्हड आजापां केलीं. आमी गेल्ले ते सगळे वाटेर आनी आमी पैण करून गेल्ल्या त्या सर्व लोकांच्या देशांत ताणें आमची जतन घेतल्या. सर्वेस्परान ह्या सर्व लोकांक आनी आमच्याकी पयलें ह्या देशांत वस्ती करून आसलेल्या आमोरितांकी भायर दोंडायल्यांत. देखून आमी सर्वेस्पराची सेवा करतल्या, कित्याक तो आमचो देव. देवाचें उतर हें, साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादिक. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादिक. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो, ताची वाखण स्तुती खळनासतना म्हज्या वोंटाचेर आसा. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक व्हडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जाता. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादिक. मुजी सवे मेळून सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका ताळ्यान आमी ताचें नांव हरसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळूंक गेलो, तो म्हाका आयकालो, आनी आयकून सर म्हज्या कश्टान वरांतलो ताणें म्हाका निवारलो. साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादिक. साम पावलान एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. क्रिस्त थंय तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेका कालती जावन चला. पत्नींनी आपल्या पतीक सुम्याकच काळजल्ले बरी काल जावन चला जाय, कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो तारक आनी मस्तक, तसोच पती आपल्या पत्नीचें मस्तक. आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक काल जाता तशेंच पत्नी सर्व संगतींनी आपल्या पतीक काल जाय जाय. पतीनो क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो
तशें तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा. पवित्र सभा तिबो मिरी वा दुसरें कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी कातावीण जावच्याक आनी महिमेन परजळलेली एक काणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी तांणी आपणाकच तिका ओपून दिलो. हेच परी पत्नी जसो आपल्या कुडीचो ते मोग करतात तसो आपल्या पत्नीचो मोग करी जाय. आपल्या पत्नीचो मोग करता तो आपणाचोच मोग करता. कोणी मनीस केदींच आपल्या कुडीचो द्वेष करिना, बदलाक तिचे तो पालन पोषण करता. पवित्र सभेकी क्रिस्त हेच परी चलयता. आमी ताचे कुडीचे संदेह पवित्र पुस्तकांत म्हणलें आसा. दादलो आपल्या आवय बापायक सोडतलो आनी आपल्या पत्नीक एकवटतलो. ती दोगांय एक कूड जातली. हे एक व्हड गुटाचें सत. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक ते लक्ती जाता म्हूण हांव सांगतां. देवाचें उतर हें सांजुवांव प्रमाणें सुवार्ता. जेजूच्या शिसां मदले साबार जण हें आयकोन म्हणाले, हें उलोवणें विपरीत जालें. तें आयकूंक कोणाक जायत? ह्या विशयांतच आपणाचे शीस गुणगुणोवन आसात म्हूण जेजू समजलो आनी तांकां म्हणालो, हें आयकून तुमचो भावार्थ दंडळ्ळो वे? तर मनशापुताक पयलो आसले कडेन सोडून फाटीं वेताना पळयशात जाल्यार तुमी कितें म्हणशात? जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारना. हांव तुमचे लागीं उलयलां तीं उतरां आत्मीक जीव दिवची. तरी तुमचे मदें आसात थोडे सतमानिनान तसले. सतमानिनांतले कोण आनी आपणाक विश्वासघातान पाराधीन करतलो कोण म्हूण जेजू सुरवेतावनच जाणा आसलो. आनी परत्यान तो म्हणालो, देखूनच हांवें तुमकां सांगलें, बापान तें देणें दिल्लें करीत कोणूच म्हजे सरशीन येवंक शकना. हाचे उपरांत जेजू शिसां भितरले साबार जण ताचो सांगात सांडून फाटीं परतले. तवळ 12 जणांक जेजून म्हळें, तुमी वचोंक सोदतात? सिमोन पेद्रून ताका जाप दिली, सुमिया, आमी कोणा जशीं वचूं? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताचीं. तूंच देवाचो भाग्यवंत म्हूण आमी सतमानला आनी आमकां खात्री आसा. देवाचें उतर हें